मोर्मुगांवांतली लोकप्रिय पिकनिक आणि पर्यटन स्थळ वेळसा हांगच्या हॉलांत दर्यादेगेचेर कोयर उडोवपाक आनी दुर्लक्ष करप हाचेर हुस्को उक्तायला। समाज कार्यकर्ता रॉक्झिनो डिसोजा आनी वेलसावचे आदले सरपंच लॉरेन्स रॉड्रिगीस हांणी दर्यादेगेर भेट दिल्या उपरांत जपसालदारकीन वागचे आनी आपलो कोयर व्हरचो असो उलो मारला। तांणी सांगले की वेलसाव हो एक पर्यटन गाव आसा आनी थंयची सौमीक सोबतकाय लोकांच्या सहकार्यान राखपाक जाय। रॉड्रिगीस हांणी ह्या वाठारांत उणे देखरेखी विशय आनी समाज विघातक कारवाय वाडिल्ल्यान हुस्को उक्तायला आनी अधिकाऱ्यां कडल्यान खर देखरेख आनी कारवाय करची मागणी केल्या। हॉलांत बीच नितळ दवरपा खातीर आनी फुडले पिळगे खातीर ताचें आकर्षण तिगोवन दवरपा खातीर थळाव्या लोकांनी बरी जागृताय आनी सामुहीक जपसालदारकी घेवपाचें आवाहन केलां। पयले सुवातेर हांव तुमकां मिडियाक काळजांतल्यान उपकारी रिक्वेस्टा तुमी येयली म्हाका खूब दूख भोगलें। हें इसोरशी विलेज जी आनी इज ए ट्युरिजम विलेज जी आनी आज आमचे वेलसांवचे समुदाय सेंट स्टीफन समुदाय पालीची हिंगा पिकनीक येयली तेणी म्हाकाय आपयलो तूं यो म्हणून आनी हांव आतां हिंगा येयल्लो हांव हें शॉक जालो चोयन ही इतली गार्बेज हे सायडी गार्बेज हे वादान गार्बेज आनी हिंगा आनीकूय लोक पिकनीक येयला तो म्हाका म्हणपा लागलो अरे कितें तुमची वेलसांव आनी हें पडटा वेलसांव पाली इसोरशी जुडिक्शन हिंगा ह्या वादान हें आहा गोवा गेस्ट म्हणून गेस्ट हावज आहा कस्टम हावज आहा हिंगा इलेक्शन जाताय पंचायत इलेक्शनां MLA इलेक्शनां ह्या वॉर्डाचें इलेक्शन हिंगा जाताय आनी इतलें चोवून म्हाका त्रास पडले आनी हें न्हू हांव चोयतालो थोडे तेंप आदीं आमचो बाब यूथ एलिस्टन वेलसांचो तेणें 14 डस्टबीन बॅग बोडली आनी दवरली आनी ती कोण ओनाय म्हणून मागीर ती पंचायताको दवरली तेजे इश्यू देखून जाल्लो ती पंचायताको कोण बॅग हाडून दवरली काय म्हूण आज हांव सांगूंक सोदितां वेलसांव पयलीं हांव एक ही मॅसेज दिवपाक सोदता हांव कोणाक क्रिटिसायज करूंक सोदना पूण हिंगा एक माडाचेर तेमी हें मारलां एनवायरमेंट फेलोशीप तेणी येयल्या तेणी ड्राय वेस्ट डस्टबीन हे भाशेन बोर्डा हेचो मारला स्टॉप ओशन पोल्युशन सो हें सगळें बोर्ड हांव म्हणटा लोक येता पळय तांकां आज यूथ हांव चोयता फॅमिली बाराबर यूथ आहा युथाकूय हें दिश्टी पडना बाबा आमी येताय पिकनीक कोताय एन्जॉय कोताय आनी वयता आसतना ही घाण कोन्न वयताय ती आज आमी येयले जाल्यार आमच्या समुदायान हेचो बॅग हाडा आमी आतां हितून बॅगां भोतले आनी कितें आहा तें आमी वतले गार्बेज आमी उडोवच नाय सो हीच मॅसेज हांव दुसऱ्यांक दिवपाक सोदतां ही गार्बेज बॅग मेळटाय तुमी पिकनीक येता आसतना हेचो बॅग हाडाय तितून बोऱ्याय आनी व्हराय आमी कोणा पिकनीक येयनाका आनी कितें म्हूणाय पूण हें चोयन न्हू ट्युरिजम मिनिस्टराकूय सांगता तुमी बीच क्लीन कोताय तुमी पेमेंट कोताय लाखांनी हजारांनी पेमेंट कोताय ही बीच चोय ही बीच कितें जाली ती आनी हिंगा हितून लोक येता ह्या हॉलांत बिचेर आनी ती कित्याक लोकांक उदक न्हांवपाक बरें मेळटा सेफ्टी आहा ताका लागून हितून लोक येता हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान न्हू तांकां सांगता पयलीं सांगता पंचायताक वेलसांव पाली इसोरशी पंचायताक की तुमचो हिंगा रिप्रेझेंटेटीव आहा आनी हिंगा तुमचो रिप्रेझेंटेटीव आहा तो डिप्युटी सरपंच हांव ताकडे रिक्वेस्ट कोता की बाबा मातशें यो आनी हिंगा चोय आनी हाका कितें तरी काडय आमचो कितें कोऑपरेशन जाय आमी सदां तुमचे बरोबर आहाय सो म्हाका हें जालें न्हू तें म्हाका बरें दिसना कित्याक आमचो आदलो सरपंच आहलोलो पंच आहलो बाब लॉरेन्स तेणें तोवूय जायते हें कोता हिंगा क्लीन दवरपाक आनी कितें करपाक पूण आतां हें कोणाचें काम ट्युरिजम मिनिस्टर हांव सांगूंक सोदिना तुजे ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक हेजेर ताबडतोब घाल आमी एक समन दिताय तुमकां हें क्लीन करपाक नाजाल्यार आमी व्हडलो इश्यू कोतले हेजेर आमी गोवमेंटाक सांगतले की बाबा हें ट्युरिजम डिपार्टमेंट कितें पयशे तुमी इतले लाखांनी कोट्यांनी पयशे मोडटाय आज सरकार गोंयचो सरकार क्लिनींग करपाक गार्बेज क्लिनींग करपाक रस्त्याचे हायवे इतली दवरता आनी हेंच कितें हे भाशेन जाता सो हेका लागून म्हाका खूब दूख जाल्या तीच हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव पडसोड कोता आनी मागता बाब लॉरेन्सा कडेन तोच आज आमची बराबर हिंगा आहा तेजो हेजेर कितें उलोवपाचें आनी हांव बाब एलिस्टोनाकूय देव बरें कर म्हणटा कित्याक तेणें 14 बॅग हिंग भरली आनी आतांय जाल्यार जाल्यार आमी सगळे एकवटान कितें तरी करया आमी एक समन दिताय विलेज पंचायत ऑफ वेलसांव पाली आनी तेच भाशेन ट्युरिजम मिनिस्टराक नाजाल्यार आमी सगळे भोतले ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक वतले दवरतले आमी इतले कोतले म्हळ्यार तोंडा उतर देखूय ना
हांव जेन्ना आहा तेन्ना म्हज्या तेंपार असली घाण गजवट हेंच नासलो एकदम सुंदर नितळ कशें आसलेलें. पूण आतां वेळ टायम मुदार जायत वयता, दिसूय मुदार जायत वयताय. कोणाक तूं कितें सांगो तूं तो तुज्या आंगार येवपाक सोदता, तूं कोण रे आमकां सांगपाक आमकां जाय तें आमकां करतलें म्हूण असलें जालां. देर इज नो रिस्पेक्ट एट ऑल. आमकां पयलीं वडिलांक कोण आमी रिस्पेक्ट दिताले एकमेकांक. पूण थंय कोणाक अरे बाबा तेंकां कितें उडयत तूं तें काड मरे तें व्हर तुजी कितें प्रॉब्लेम असलीं उतरां मागीर सगळें दिसवड जायत गेलो आहा. हो एक्चुली आमच्या हॉलांत काय बरो एक सोबीत सुंदर गांव, पिसफूल माणकुलें हॉलांत म्हणल्यार जाता. आनी हे इतले सुंदर बीच आनी खंयच ना. इतले लोक कितलो आपणा बायल भुरग्यांक घेवन हिंगा पिकनीक करतले. पूण आतां हे थोडे चोयल्यार लोक हिंगा येता आनी परतून वचपाक लागला. आतां इट इज निग्लेक्टेड. आतां निग्लेक्शन कशें जाता. आमची पंचायत आहा, पंचायती बाब लोकांच्यान आतां सांगला रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण तरी आसता, एक पंच आसता नाजाल्यार तो एक सरपंच आसता. पूण हो आतां सद्या आहा तो एक पंच, ताका पोजिशन दिलो आहा डेप्युटी सरपंच म्हणून. बट तो हॉलांत दिसता म्हाका मत मागता तेन्ना दिश्टी पडटा आनी तेजे उपरांत दिश्टी पडना. फाटीं तेका हांवें गेले ते जुना म्हयन्याकू कितले पावटी ताका एक प्रपोजल दिलो. बाबा तें रस्त्यार झाड येयलें, लोकांची बऱ्यो बऱ्यो गाडयो स्क्रॅच पडटा गाडयांक. थोड्या सायड दिता, थोड्या स्कुटरीचे आहा तांकां कांटे लागून तेंची पिसता, साडी पिसता, छोट्यो दितात पिसता तसले. आनी तें पडलें देखून तो करूं ना म्हूण हांवें देखून ती झाड कापून उडयलें म्हजी कुस्तार. फ्रॉम माय ओन पॉकेट मनी आय स्पेंड टू डू दॅट रोड. आतां हो त्या टायमाचेर हो सरपंच जाल्लो मनीस, एक्टींग सरपंच म्हूण ताका पोस्ट दिलोलो. इट वॉज गूड फॉर नथींग मरे, एब्सोल्युटली गूड फॉर नथींग. हांव नको येसलो आमकां हें नांदिता तरी एक बायल दिवून जावन न्ही एक्स मेंबर आहलो तें ती तरी परवडटा. पूण हो मरे कित्याक कोंता येना मरे, कित्याक कोंता येना. आतां गांवांत तूं हिंगा मुखार दिलीपा थिंगा पायपलायन फुटोताय. आयज केली 8 दिसान आनको फुटता, पोत्तून केली आनी 8 दिसान आनको वयता. अशें करून इतली निग्लेजन्सी जाला. आमकां कितेंच ना हे गांवांत, टोटली निग्लेक्टेड. हे कोतां गार्बेजी जेन्ना लोक आसता ते रातची हिंगा चेडे चेडवां तेंकां सगळी मजा मारता हिंगा. ते पुलीस देखून येना हिंगा, पुलीस देखून येना. अरे पेट्रोलिंग पुलीस आसताय बाबा ते तुम ते देखून येना. हांवें देखून एक पाटीन चला लास्ट टायम तुम तेंकां भिताय वता, तुम भिताय काय म्हणून तुम येवपाक कितें जाता रे. अरे हे आनी दाखया तेंकां कोण तसले मनीस कोण येवपाक. हिंगा रातची सगळें चलता, ड्रग्स सेक्स वायट पॉजिटीव पूण सगळें चलता हिंगा. आनी ताका टायम लिमीट ना. व्हडले लावड स्पिकर म्युजीक घालप, रातची पार्टी करप हें कितें रे बाबा. गांवचो सुशेग पिड्यार मरे. इतलें एकोद्यान दूख लागता. आमचो गांव मरे सकयल पडो वता दिसता कसो. आनी चात्तो म्हणल्यार गांवांत लोकूय ना. आतां सगळे पोटा लागून परदेसांत लंडना पावले. मॅन फोर्स कमी जालो आमचो. आमी एक 7-8 जाण कितें करतले. आनी आतां बाब रोखोजी म्हणटा आपण हॉलान आपणाक काळी दिसा दुखोवलें आनी तो येयलो तो बरो ग्रुपाक घेवन येयलो आमच्या इगोर्जीचे. खंयचो ग्रूप म्हणटा तो समुदायचो पाद्री देखून दिता. मी कितली वर्सी टक्कन कोणा अडगस करता, लॉरन्सा अडगस करता. अरे लॉरन्स खंय रे तूं म्हणून आतां म्हणून फोन केला हांव पणजे आलो येतालो. आमी म्हणल्यार येता म्हणून सांगलें. तेणे म्हणून आपूण तूं आपणा जाव तो जाव. बायल म्हणटा वस आनी वाटेर कोणा रावनाका वस म्हणून चल येयलो. पूण खरें रोखोच गांवच्यान दूख भोगता. ही पळय ही तेन्ना टावटे तें सायक्लोन जावन हें मोडोन पडलेलें तें म्हणल्यार तें उब जायना, तेंच जायना. आमच्या पंचायतीन न्ही 100 रुपया देखून काम केलें ना. हे आमच्या वाड्यार ते झाडां मारपाकू झाडां मातशी न्ही पयलो पंच पयशे घेवन खाता असं सांगता. आनी मी तेंच्या पंचान सांगलो आहा म्हाका कमी कारण पयशे घेवन ड्रेनेज ओपन करून पयशे गेले म्हणून. पण ड्रेनेज ओपन जालें ना म्हणून लास्ट हेजे पावसा बसून सांगता. अरे वा कितें रे मनीस, तुका जाय नाल्यार कित्याक बसला रे तूं. दुसऱ्या तरी रिजायन पण जावचा आसलो आनी बाय इलेक्शन आनी कोण कितें बरें काम करता आसलो. पूण आतां आनी टायम खंय उरला काय बा टायम. ताका लास्ट टायम सांगलेलें म्हाका कोणी सांगलो म्हणून तूं त्या पागार खावपा जाय म्हणून थंय रावलो मरिंगा पंचायतीक. राग येना मनशां राग येना. आमचो गांव पिड्यार केलो मागीर तेणी पिड्यार केला. आतां आख्खो रंगावी एक मनशां खंयचा तेची खबर. अरे तो आहलो नाहलो ते कॉलेजन जालो म्हणटाय. हाय खबर ना नाय खबर ना कितें जायना हिंगा.